नोकर भरतीची प्रक्रिया नव्या सरकारान स्थगीत दवरल्या। वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्या त्या दिसांनी 20 डिसेंबरा उपरांत सरकारी खात्यांनी नोकर भरती खातीर घेतिल्ल्या भुरग्यांचे इंटरव्ह्यू आनी हेर चाचण्यांचेर नवे सरकार निर्णय घे मेरेन फुडें कांय करचे न्हय अशें परिपत्रक सार्वत्रिक प्रशासन खात्यान सचिवालयातल्यान सगळ्या खात्यांक धाडलां। वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाता आसतना फाटल्या सरकारान वेगवेगळ्या खात्यांनी रित्यो सुवाती करून भरपाची ताकतीक केली। मात वेंचणूक आयोगान प्रत्येक खात्याकडच्यान नोकर भरतीचो अहवाल मागून ती स्थगीत दवरली। आतां नव्या सरकारानय ही नोकर भरती फुडलो निर्णय जाय मेरेन स्थगिती दवरपाक सांगला। फक्त 20 डिसेंबरा पयलीं इंटरव्ह्यू आनी टेस्टी दिवन जे आतां मेरेन खात्यान रुजू जाल्यात तांकांच ही स्थगिती लागची ना। शुक्रारा मंत्र्यांचो सोपुतविधी जाला ते दिसा सकाळी जीएडीन सगळ्या खात्यांक हे परिपत्रक धाडला। हाका लागून आतां पंचायत, उजो पालोवपी दळ, भौशीक बांदकाम खातें, रानां खातें आनी भलायकी सारकेल्ल्या खात्यांतली नोकर भरती आडावन उरल्या। मेडिकलांतले इंटरव्ह्यू वेंचणुकेक लागून स्थगीत दवरिल्ले। ह्या भुरग्यांक वेंचणूक सोंपले उपरांत 12 मार्चा सावन इंटरव्ह्यू खातीर आपयल्ले। ही नोटीस मात मेडिकलान तश्शी लायिल्ली आसा। सरकाराचो स्थगिती निर्णय पळयल्यार सोमारा मेडिकलानय इंटरव्ह्यू जातलेशे दिसना। मात नोटीस मारिल्ल्यान कितलेशेच भुरगे सोमारा मेडिकलान इंटरव्ह्यू खातीर येवपाचे आसा अशें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। ह्या फुडें इफ्फीचो समारोप सुवाळो पोन्ने गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा जावचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलां। सरकारी पातळीचेर इफ्फीच्यो तारखो बदलपाची प्रक्रिया चालू आसा। गोंय सरकार केंद्राक 2 तारखो सुचयतले। मागीर इफ्फीचे संचालनालय ताचेर निमणो निर्णय घेतले अशें सरकारी सुत्रां सांगतात। इफ्फी एवरी टायम कॉम्प्लिकेटेड जाता आपल्या दोन्ही सायडच्या त्या बद्दल तुम्ही कितें करपाक जातले? हे बघा ह्या इफ्फी आनी साहेबाचे फेस्त हे जावचे ना, क्लॅश जावचे ना हाची गॅरंटी दिता। बायपासाचो तुमकां दिल्लें उतर हांव दवरतलो फुडल्या 7 दिसां भितर तुमकां तकलेन येतलें कितें करपाचें। इफ्फीचो समारोप सुवाळो पोन्ने गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा येता म्हण कांय संघटनांनी आवाज काडिल्लो। ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन आंदोलनय केल्ले। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ताचें म्हणणें आयकून कार्यावळ बदलपाचें उत्तर दिल्लें। तारखो बदलपाची प्रक्रिया चालू आसतनाच वेंचणूक आयली आनी सरकार बदल्लें। आतां नवो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारानय सरकार तारखो बदलतले म्हण उतर दिलां। इफ्फी संचालनालयान गोंयांक फावो त्यो 2 तारखो सुचोवपाक सांगल्या। सरकार तारखो सुचयतले त्यो अश्यो 10 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर आनी 4 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर। गोंय सरकार ह्यो तारख्यो फिल्म महोत्सव संचालनालयाक धाडून दितले। ताचेर दिल्ली निमणो निर्णय जातलो। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी कुडचड्यारसून खबराकार मयूर नायक। दिवचलची नगरपालिका परत भाजपाच्या ताब्यांत आयल्या। शेनवारा दिवचलचे नगराध्यक्ष धरून काँग्रेसींतले 6 नगरसेवक भाजपात आयले। दुसरे वटेन आमदार नरेश सावळान पुरस्कृत केल्ले 3 नगरसेवक उरल्यात। नगराध्यक्ष अनिशा वेर्णेकार भाजपात आयिल्ल्यान दिवचलचो नगराध्यक्ष बदलिल्लो ना। भाजपाचे पर्रीकार सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत ज्युनियर राणेक हो दुसरो धपको। म्हापशेचो नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकार आड निकतोच अविश्वास थाराव हाडला। दिवचले मतदारसंघ हो आपण दत्तक घेतलो त्या बद्दल आमकां मोठी खोस जाता की त्यांचे पूर्ण लक्ष या दिवचली मतदारसंघात विकासाच्या बाबतीत आसतलें। आणि त्याच्याकून मोठी जी आनंदाची गोष्ट म्हणजे की एक विकास साधपाक लागून दिवचलचो सर्वांगीण विकास जावचो म्हणून आमचे हेवे देवे जे आसात, आमचे जे कितें ग्रजीस आसात, हे सगळे देगेक दवरून आज 7 नगरसेवक जे आसात ते आमी एकठांय येयल्ले आसात। जो बिचोलेन आमकां बेरोजगार रोजगार जाय आमकां तो तुमी सोडोवपाचो प्रयत्न करचो आनी जो रोजगार येतलो तो आमच्या लोकल लोकांक जितको फायदो जाय तसलोच रोजगार तुमी आमकां बिचोले खातीर उपलब्ध करचे। आनी तेंच्यांनी आमकां उतर दिला की आपूण पालक ह्या बिचोलेचो पालक मंत्री म्हणून आसतलो तेन्ना आमी हो सगळो विकासाचे आमी पूर्ण करतले। आमी येवन सगळे मेळोन बीजेपीक सपोर्ट करून आमचो मनोहर भाई जो पर्रीकार आसा जेणे हेजे पयलीं सुद्दां आपले कार्यकालान जे गोंयान डेव्हलपमेंट करून दाखयल्लें आसा, आमी आशा बाळगता की खरोखरच तो आमच्या सगळ्या मायनॉरिटींक घेवन सुद्दां चलोन गोंयचो गोवा राज्याचो तशेंच आमच्या बिचोलचो सर्वांगीण विकास करतलो अशी आशा बाळगता। एके वटयां शिगमो जाल्यार दुसऱ्या वटयां सरकार पक्षांतल्या जिकिल्ल्या आमदारांच्यो रॅली चलतात।
शेनवार आयतारा वेगवेगळ्या वाठारात भाजपाच्या आमदार मंत्र्यांनी रॅली काढल्यो. पळयात आमदार मंत्र्यांच्यो रॅली. भारतीय जनता पार्टीचा लक्ष्मीकांत पार्सेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. लक्ष्मीकांत पार्सेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा खूप वर्सांची तपश्चर्या फळाक आयली. गेली 24 वर्सां म्हाका दिसता हांव भारतीय जनता पक्षाचें काम करता. शुन्यातसून उबें जाल्लें काम हळू हळू डिपॉझीट घालयणारो लक्ष्मीकांत पार्सेकर डिपॉझीट सांबाळूंक लागलो. मागीर आमदार जालो. आमदारकेचे 2 टर्म जाले. फावटीच्या मेळ्ळ्या संदेची पुरेपूर वापर करून ह्या तालुक्याचो पूर्ण चेहरो मेहरो बदला. भारतीय जनता पार्टीचा ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.